आज काही गोष्टी घडत असतात आणि अशा दृष्टिकोनातून जवळजवळ आम्ही 40 शाळा त्याचे नूतनीकरण केले. एक हार्डली अवघे हाताचेर बोजणाऱ्यो अश्यो 5-6 शाळा आज आमच्यो उरिल्ल्यो आसात. तातूंतली भितर एक आज ही आणि म्हणूनच एकमेव उद्देश असा की गांवच्या गांवांत त्या वाड्यार आमचे ल्हान माणकुली भुरगीं जीं आसात तांकां लागीं शिक्षण संस्था मेळची, शाळा मेळची. सरकाराच्या माध्यमांतल्यान कसलीच फीज लागना. शेजाराक 4 पावलांचेर तुमकां शाळा मेळटा. तातूंतल्यान आमचो वेळ वाचता. बरेचशे आमच्या पालकांक दिसता की इंग्लीश फॅड किंवा इंग्लीश शाळांनी जर आमचे भुरगीं जर घातली जाल्यार तांची बौद्धिका वाडटली ही चुकीची समज जावन आसा. आणि म्हणूनच खंयचे शाळेन जर आज आमी शिकले जाल्यार ते शाळेचे वास्तू 2 मजली आसतली ती AC आसतली ताजेर अवलंबून नासना. तूं कशें शिक्षण घेता कशी शिक्षण पद्दती आपणायता ताजेर आसता. मजगतीं मंत्र्यान ब्युटिफिकेशन जाल्ल्या वेळंग्याच्या तळयेचें लोकार्पण केलें. आज वट्ट 76 लाख रुपये खर्च करून WRDच्या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत ह्या कामाची काम घेतिल्लें आशिल्लें आणि आज तें पूर्ण जाता. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.